गायन घेऊया I5 पेज नंबर 118 I5. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू पुरपादेव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी सातान लुकस आनी आना ग्रेगोरियना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव पेद्रो रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमचे फिरगोजेन ह्या दिसांनी रेतीर चालू आसा. आयज दुसरो दीस खेरीत भाशेन ह्या रेतीरान भाग घेतल्या समेस्तां पासत मागुया. हो रेतीर दिवंक आमकां येता फादर फ्रँक ताचे पासत आनी ताचे बराबर वावुरतल्यां पासत मागुया. आनी आमची जण एकल्याची खासकी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्याच घोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत मागुया. गोंयच्या राज्या पासत ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू घडटात त्यो सगल्यो देवान आपल्या हातान घेवंक आनी जे कोण चांबोडाय करूंक सोदता तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची खासकी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग कर. दिसपोटी आमी ह्या जिवितान जियेता आसतना आमचो पेलो कोण ह्या आमकां पवित्र पुस्तक उच्चार करता आनी जिसो आमकां दाखोळ करता. आमी आमचो मोग करता ते भाशेन आमच्याय पेल्याचो दर दिसाक आमी मोग करूंक प्रयत्न करूंक आमकां तो आज किरीत भाशेन उलो मारता. ह्या उल्याक आमी किरीत भाशेन जाप दिवंक आनी आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक मोवाड आमी जावंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोर मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांची चून तोंडान विचारून वायटा दरम्यान बरें हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत बागेन सुदान सांगपाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थना सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सासनाच्या बापा आमची काळजां बदलून तुजेशी ओडून घे फकत तुझे राज आनी ताची नीत सोदून प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तुजी खोरी भोक्ती करूंक आमकां आदार दी हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना दुसरे सुमृतीच्या पुस्तका वेलें वाचप मोइजेसान लोकांक म्हणलें सर्वेस्पर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फरमायता सगल्या तुमच्या काळजान आनी सगल्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो दवरतल्यात ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सुबेमाजार सर्वेस्परा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां आनी तुमी आपले बसावणे प्रमाणे जोडलोली आपली काशा पोरजा म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सुबेमाजार सांगलां ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगल्या रचलेल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे बसावणे प्रमाणे सर्वेस्पराक भेटयलोली पोरजा तुमी जातल्यात देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त परतून म्हणया सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त ताची कुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त जोतनायेन आमी ताचे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगट केले तुजे कुशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं जबाब सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खरे काळजान तुका दिनवासतलो तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी कुशी म्हाका कधीच सांडू नाका जबाब सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त उद्गार पळयात शुभ वेळ तो होच तारुणाचो दीस तो होच सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो दुयेंस धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात हे परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फुटकिऱ्या मनशांचेर घालता तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशा जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो तोदलारकारूय तशेंच करतात की ना आनी तुमच्या भावा भयणांकूच तुमी सलाम करशा जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें करतात ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सोपून तशेंच तुमी सोपून जावंक जाय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता तुमचो सुर्गीचो बाप सोपून तशें तुमी सोपून जावंक जाय बाबूंनो ही आज्ञा
देव पयले सुवातेर मोसेसाक सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान कांय बरीं उतरां मेळटा. दुसरे सुमूर्ती मोसेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे घालता, कित्याक देव जावन आसा सुपूर्ण. आनी जेसू कांय बरीं उतरां उगडास करता पोरजेक. मोसेसाक देवान म्हणलेलें, हांव पवित्र देखून तुवेंनूय पवित्र जावंक गरजेचें. आय एम होली, आनी हांव सुपूर्ण तसो तुवें सुपूर्ण जावंक गरजेचें. आनी भाव भयणीनो, सायनाय दोंगरार देव ही सुमूर्त दिता आनी सुमूर्त सांबाळूंक आपले पोरजे कोणे माग म्हूण मोसेसाक तो पाठयता आपलो प्रवादी कशें. आनी तुमी आपले भासावणे प्रमाणे जोडलेली खाशा पोरजां सर्वेस्पोर आयच्या दिसा सोबी माजार सांगता. आनी ताचे उपदेश तुमी सांबाळचे जाल्यार तो तुमकां सगळ्या रोचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो. काय बरी बाबा भयणू देवाची भासावणी. देव पयले सुवातेर आपल्या मोगा वरवीं आमचे मदली भिरांत, आमचे मदलें गौरव, आमचे मदली उणीद, आमचे मदें आसलेलें सगळें कुसडेपण बाबा भयणू पयसायता. आमी जर आमच्या भावाक बक्षिशात जाल्यार आमकां बोगसोणें फावो जातलें म्हूण तो भासायता. जायते फावटी भाव भयणीनो, आमी देव फकत पातक्यांकूच बक्षिता अशें म्हणटा. तशें न्हय तें. देव सगळ्यांचो, पातक्यांचो तशेंच बऱ्या मनशांचो सुपूर्णायेन मोग करता, कित्याक देव जावन आसा सुपूर्ण. आनी सुपूर्णाय सगळ्यांक फावो जावची हीच देवाची खुशी. आनी हाका लागून देव दिसपोटी आमकां सुपूर्ण जावंक मागता. आमी दर दिसाक आमचे कायदे पाळटना, दर दिसाक आमचो वावर करतना, दर दिसाक आमच्या जिवितान येतल्या आडकोड्यांक फुडो करतना आमी दर दिसाक एक एक घडयेक देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण हेच बरवंशान जिवंक गरजेचें. आमी भाव भयणीनो फकत मोग करतल्यांचोच मोग केल्यार आमकां कसलोच भाव भयणी ह्या संवसारान फायदो ना. पूण आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करीत, तांकां आमी बोगसोणें दीत, तांचे खातीर आमी मागत जाल्यार उदीक आमकां देवा भाशेन सुपूर्ण जावंक सोयीक मेळटात. हीच सुपूर्णाय आमी दर दिसाक उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान वाडूंक, उदीक आनी उदीक आमी ती आमच्या जिवितान मानून घेवंक, उदीक आनी उदीक आमी सुपूर्ण जावंक प्रयत्न करूंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड दर दिसाक आनी आयच्या दिसाक रीत भाशेन मागून घेवया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37. C21. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. Ja tuझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे जिणेची भोगती तुका मानशाक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेसूक आमी एकवटून ताच्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं म्हूण मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारान सासणाचे देवा, सर कड्यान सूत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमचे वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता पवित्र पवित्र तळपदांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुशें बाबात मुसर्गीक तुका सोय सोय सर्वेश्वराचें नांव येता तांकां सोय मुसर्गीक तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी खोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Babartaco good porgotuja Tuja kusani ponosi monpona Urmi tuvenam kasurali somya Sosarasha Sodvogara Akshi Sodvogara बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्री तुमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन दमदतान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनाक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या शेनांव पवित्र जावं शेराय समकायो तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास समखाली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका सर्वेस्परा सोर वायटान ते आमकां निवाद दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पोतरी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सास. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दमतांक तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा श्री खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेता आनी राजपूत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. जय सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढिले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढिले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढिले आमकां शांती दी. दुस्मानाचो मोग करूंक आपयता वचतो जेसू ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका पोलाकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. ही तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बाबा तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बाबाच मोगान तूं रावय. तशेंच आमी तुज्या दासचे. ही तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या मिसा तुजें उतर आयकून सर्गीची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या. ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवण आमकां निरंतरी मेळूं. तूं आमचो मोगाळ बाप देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणानूय तुवें आमकां पोसलें. तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदां राख आनी सांबाळ. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. जय सभे आसूं. ईश्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. मागणें. सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान
तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसा मागल्यान तुजो मोग चाळकून सगल्यांक वांटून आनी तुजो वाव चालू दवरूं. ह्या गवणीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गवणीक सोबीची नवी फुडारी वेंचून काडटले. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पाद्विगाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भोर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोस गवणीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवणीक सभा पुनर्स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खांद मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेक आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनान. आमीन. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7.